सीतारामन आणि ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे खूप खूप अभिनंदन करता। हे जर बजेट पळयत जाल्यार सातत्यात आमी जे सदोदीत सांगता डबल इंजिनचे सरकार हे किसान शक्ती, गरीब कल्याण, महिला, नारी शक्ती आणि युवा शक्ती या 4 कंपोनंटांक धरून आसा आणि प्रत्येक बजेटातलो प्रत्येक कंपोनंट जो आसा पळय या 4 विशयाचेर आसा आणि ह्या बजेटाच्यो मेन थीम जी आसा ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME आणि मिडल क्लास ह्या थीम धरून आसा। प्रत्येक फावटी हेच विशय घेवन फुडें वयता आसतना मान्य मोदीजीत आत्मनिर्भर भारत सगळ्याक सेक्टरात जो आत्मनिर्भर जावपा जाय हो जो नारो दिल्लो तो तेंच्यांनी एग्रीकल्चर ह्या सेक्टराचेर तेंच्यांनी भर दिला आणि ते करता आसतना ट्रान्सफॉर्मिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च, ओके, नॅशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, आत्मनिर्भरता सगळीकडे, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या पद्धतीत प्राकृतिक शेती कशी जातली हाजेर तेंच्यांनी चड मोठ्या प्रमाणात भर दिल्लो आसा। दुसरो विशय जो एम्प्लॉयमेंट आणि स्किलिंग हाजेर सांगता आसतना म्हणजे PM's पॅकेजीत 3 वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो एम्प्लॉयमेंट पॅकेजूय दिल्या आणि ताच्या रिलेटेड जो आसा पळय वेजीस आणि ते फायनलायज केल्ले आसा। स्किलिंग प्रोग्रामांतल्यान सांगता आसतना 20 लाख युवकांक 5 वर्सांच्या भितर ट्रेन करपाचें ठरयलां। 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट जी आसा पळय ती अपग्रेड जातली आणि तातूंतल्यान स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर भर दिता आसतना प्रत्येक तरणाटो जो स्किल जावपाक जाय ताजेर तेंच्यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात भर दिला आणि हे सगळें करता आसतना म्हणजे प्रिपरेशन फॉर द वुमन वर्कफोर्स, युवा वर्कफोर्स हाज्या खातीर म्हणजे इवन दो फॉर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आमी जेका लोन अप टू द 7.5 लॅक्स, त्याचबरोबर मुद्रा लोन हेजी जी लिमीट जी आसा पळय ह्या लोन लिमीट जी आसा ती सगळ्याची वाडयल्ली आसा। इन्क्लुझिव्ह ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट आणि सोशल जस्टिस हाजेर चड मोठ्या प्रमाणात भर दिला। विकास भी और विरासत भी हे सांगता आसतना वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल प्लॅन्स आमी जे एन्सिस्टर्स डेव्हलपमेंट जे आसा पळय हाज्या खातीर मोठ्या प्रमाणात एलोकेशन केल्ले आसा आणि ते बी हाज्या फुडें अशाच पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो गजाली देशाच्या मुखार हाडपाचो सतत प्रयत्न केल्लो आसा। मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सर्व्हिस सेक्टरात पयले फावटी आमी जेका म्हणटा हांव सदांच म्हणजे अप्रेंटिसशीप आणि इंटर्नशीप ह्या स्किमीचेर उलयतालो। ऑन द सेम लायन गव्हर्मेंटात पयले फावटी स्कीम इज प्रोवायडिंग फॉर द इंटर्नशीप ऑपॉर्च्युनिटीज 500 टॉप इंडस्ट्रीज, कंपनीज हांकां सांगला 1 कोटी युवकांक 5,000 रुपया तांच्यांनी स्टायफंड दिवचो आणि 6,000 रुपया वन टायम दिवचे त्यांच्या CSRांतल्यान। म्हणजे जो वर्क कल्चर देशात वाडोवपाक जाय जो कन्सेप्ट आमी फाटल्या वर्साक अप्रेंटिसशीप, इंटर्नशीप म्हणून गोंयांत जवळपास 15,000 यूथ हे अप्रेंटिसशिपाच्या सकयल जॉईन झाले गव्हर्मेंटात, प्रायव्हेट सेक्टरात आणि एक वर्क कल्चर डेव्हलप जालो आणि जेणे करून ते आता प्रायव्हेट सेक्टरांनी कामाक वचपाक लागला। द सेम लायन इंटर्नशीप ऑपॉर्च्युनिटीज जी आसा पळय प्रायव्हेट सेक्टरान 5,000 रुपया मिनिमम दिवचे त्या हितूंतल्यान आणि त्याचबरोबर 6,000 रुपया वन टायम दिवचे हाज्या खातीर तेंच्यांनी जे आसा पळय ते इंटर्नशीप स्कीम ही इंट्रोड्यूस केल्या। म्हाका दिसता जेणे करून एक वर्क कल्चर जो आसा पळय हो खूप मोठ्या प्रमाणात थंयसर क्रिएट जातलो। अर्बन डेव्हलपमेंटाचेर भर दिता आसतना वेगवेगळ्यो न्यू सिटीज डेव्हलप करपा खातीर जेणे करून सिटीज डेव्हलपमेंटाचेर खूप मोठ्या प्रमाणात भर दिला। हाऊसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत 2 कोटी नवीन घरां बांदपाचो हो संकल्प माननीय मोदीजी दवरला। त्या खातीर गरीब आणि मिडल क्लास लोकांक हातूंतल्यान घरांय खूप मोठ्या प्रमाणात मेळटली। आमी सातत्यात एनर्जी सिक्युरिटी पळयता आसतना PM सूर्यघर योजना ही लॉन्च केली आणि PM सूर्यघर योजनेच्या अंतर्गत जवळपास 1.28 करोड लोकांक इनिशियल स्टेजीचेर PM सूर्यघर योजनेचो फायदो हो मेळटलो। गोंयांतूय बी आमी ऑलरेडी चालू केल्या। पोर्टलाचेर रजिस्ट्रेशन खूप मोठ्या प्रमाणात 600 लोकांनी PM सूर्यघर योजनेक रजिस्टर केले। 32 लोकांनी PM सूर्यघर योजना घेतली। सेंट्रलाचो बेनिफीट प्लस स्टेटीचो बेनिफीट जो आसा पळय ह्या PM सूर्यघर योजनेक दिवपी थोडी राज्यां आसा तितून आमचें गोंय राज्य आसा। स्टेटीतलोय बेनिफीट जो आसा पळय तो तांकां मेळटलो। आमी तातूंतल्यान मागीर एग्रीकल्चर पंप्स आनी हे जे आहा पळय तेय दिवपा खातीर सुरवात केला। खूप मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर स्पेंडिंग जे आसा पळय हे कंटिन्यू करता आसतना वेगवेगळेचे हायवेज आसतले, ब्रिजीस आसतले अशा पद्धतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपा खातीर भर दिला। म्हणजे क्रोड्स ऑफ रुपीज जे आहा पळय
हे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर मोडटले. ह्याच बरोबर इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन्स ह्या प्रोजेक्टांचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात भर हो हे फावटी आसतलो. टुरिझम रिलेटेड म्हणजे देखो अपना देश या अंतर्गत टुरिझम डेव्हलपमेंट करपा खातीर विदीन द कंट्री खूब मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करचो पडटा ताजेर भर ह्या बजेटात दिल्लो आसा. आनी वीच इज फॉर द विकसीत भारत म्हणल्यार फुडल्या 25 वर्सांक आमच्या देशांतले न्ही तर इतर देशांतले लोक सुद्धा देश पळोवपाक येवचे आनी त्या खातीर आनी विकास बी और विरासत बी म्हणटा आसतना ओल्ड एन्सिस्टर्स अशा पद्दतीचे जे आशिल्ले ते नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जे आसा पळय न्ही ह्या टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर पुराय देशात वेगवेगळे कडेन म्हणजे टेम्पल्स कॉरिडोर हे जे आसा पळय न्ही हे नवीन तयार करपा खातीर घेतला. त्या खातीर हांव खूब खूब अभिनंदन करता. इनोव्हेशन रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट हे करता आसतना वेगवेगळ्या इनोव्हेशन करपा खातीर रिसर्च करपा खातीर आनी मॅक्झिमम फंड्स एलोकेशन्स जे आसा पळय न्ही ह्या रिसर्च आनी इनोव्हेशन प्रोजेक्टा खातीर जे आसा पळय न्ही हे सेपरेटली तेच्यांनी दवरलेले आसा. आमी सातत्यात विकसीत भारत हेच्या नंतर रुरल आनी अर्बन लँड रिलेटेड एक्शन्स हेच्या सकयल म्हणजे तेंच्यांनी स्वनिधी ह्या स्किमीच्या सकयल तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी हे डेव्हलप केल्ल्यो. त्या खातीर परत एकदा म्हणजे वेगवेगळ्यो गजाली रुरल डेव्हलपमेंटा खातीर डिजिटलायझेशन आसतल्यो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द लँड रजिस्ट्री आसतली ह्यो सगळ्यो गजाली बजेटात ह्या फावटी तेंच्यांनी प्रायोरिटी दिल्या. FDI आनी ओव्हरसीज इन्व्हेस्टमेंट हो प्रोसेस सिम्प्लिफाईड केला जेणे करून FDI इन्व्हेस्टमेंट ही देशात खूप मोठ्या प्रमाणात जावची त्याची तोय बी खूप मोठ्या प्रमाणात प्रोसेस जो आसा पळय सिम्प्लिफाय केल्लो आसा. न्यू पेन्शन स्कीम ही इंट्रोड्यूस केल्या जेणे करून जे न्यू एम्प्लॉईज आसा त्यांच्या खातीर न्यू एम्प्लॉई स्कीम्स ही तांकां सुटसुटीत प्रमाणे घेवपाक मेळटली. टॅक्स प्रपोजलान जर पळयत जाल्यार तसो पळोवत जाल्यार जो मिडल क्लास आनी एम्प्लॉईज आसा हाज्या खातीर टॅक्स प्रोसेस हो सिम्प्लिफाईड केला. म्हणजे पहिल्या 2.5 लाख पयलीं म्हणजे अप टू द 2.5 लाख रुपया पर्यंत टॅक्स आशिल्लो तो आता 3 लाखाचेर व्हेलो. नेक्स्ट 2.5 ते 5 लाख रुपया पर्यंत तो आसा तो 7 लाख रुपया पर्यंत 5% व्हेला. हे सगळे कॅल्क्युलेशन पळयत जाल्यार सामान्य जो नोकरी करता त्या मनशाक 17,500 रुपया जो आसा पळय हो डायरेक्ट बेनिफीट जो आसा पळय टॅक्स बेनिफिटान मेळटा. ताज्या बरोबर स्टँडर्ड डिडक्शन्स जे पयलीं फक्त 50,000 रुपया ते आशिल्ले ते 75,000 रुपया वयता आसतना हांगा आनीक 25,000चो सेव्हिंग हो सातत्यात ह्या बजेटात आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून डिफेन्स रुरल डेव्हलपमेंट एग्रीकल्चर होम अफेअर्स एड्युकेशन IT हेल्थ एनर्जी सोशल वेलफेअर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अशा पद्दतीचे बजेट एलोकेशन पळयता आसतना एक विकसीत भारताचे व्हिजन 2047 हे ह्या बजेटांतल्यान दिसता. आणि खरोखरूच देश म्हणजे ग्लोबल इकॉनॉमी जावपाच्या दृश्टीन फक्त स्वप्न न्ही तर गांव पासून डेव्हलपमेंट कसो जावचो हाज्या खातीर केल्ले हे बजेट जे आसा. आमी जर मेजर एलोकेशन जर पळयत जाल्यार वेगवेगळ्या सेक्टरा खातीर केल्ले म्हणजे मनरेगा पासून जो न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट आसतले किंवा रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट ह्या सगळ्या प्रोजेक्टा खातीर जर पळयत जाल्यार खऱ्या अर्थान म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न हे साकार जातलें. हातूंतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक माननीय मोदीजीन दाखयल्लें स्वप्न हे 100% विकसीत भारत हे साकार जातलें हेजे हांव विश्वास व्यक्त करता. आणि परत एकदा हांव केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन हिचे खूप खूप अभिनंदन करता की खूप बरें बजेट सामान्यांक आधार दिवपी बजेट त्याचबरोबर नारी शक्ती युवा शक्ती गरीब कल्याण आणि किसान शक्ती हे 4 मुद्दे फोकस करपी हे बजेट आसा. ह्या बजेटांतल्यान विशेष करून युवकांक बूस्ट मेळटलो आणि इंटर्नशीप एप्रेंटिसशीप ह्या सारकेली स्कीम लॉन्च करता आसतना स्किलिंग रिस्किलिंग कन्सेप्ट हो कन्सेप्टांतल्यान एक वर्क कल्चर डेव्हलप जातलो. आणि शेवटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी 6,000 ट्रायबल विलेजीस आयडेंटिफाय करपाचें ठरयलां आणि त्या 6,000 ट्रायबल विलेजीस ह्यो कश्यो बेगीन डेव्हलप जातल्यो आणि ते सॅच्युरेशन ऑफ द ऑल द स्किम्स ह्या हितूंतल्यान कशा पद्दतीन जातले हाजेर तेंच्यांनी भर दिला. त्या खातीर आमच्या गोंयांतले विलेजीस ह्या 6,000 विलेजींनी आसपाक शकता जेणे करून सॅच्युरेशन ऑफ द 100% स्किम्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया
हो करपाचो आमचो 60,000 विलेजीस 63,000 विलेजीस ह्यो टोटल ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आयडेंटिफाय करपाच्यो थारायल्या. त्या खातीर ह्यो 63,000 विलेजींतल्यान ट्रायबल विलेज आनी आमची विलेजीस गोंयांतल्यो विलेजीस आसतल्यो जेणे करून 100% सॅच्युरेशन ऑफ द स्किम्स हातूंतल्यान जातले हो विश्वास हांव व्यक्त करता आनी माननीय मोदीजी आनी श्रीमती निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता.